रेव, खडी, चिरे, कालयाव, रोबॉल असल्या बेकायदेशीर मायनर मिनरल्स मायनिंगाचो प्रकार वता थंय दिसपट्टो चालूच आसता। अशा मायनिंगेंतल्यान सरकारान कोट्यांनी पयशे जोडल्यात। मायन्स खात्यान मायनर मायनिंगेची बेकायदेशीर येरादारीचेर आनी उत्पन्नाच्या सुवातेचेर छापे घालून रॉयल्टी वसुली वाडयल्या। 2015-16 वर्सा 1,94,81,000 आनी 2016-17 वर्सा 4,27,98,000 रॉयल्टी वसूल केल्या। म्हणजेच वर्षभरा भितर रॉयल्टीची वसुली 2,33,16,660 रुपया वाढल्या। मायन्स खात्यान बेकायदेशीर मायनर मिनरल्सांच्या येरादारीचेर छापे घालून लाखांनी रुपया जोडल्यात। 2015-16चे मिनरल्स आनी कंपाऊंड चार्जीस 11,86,152 रुपया जाता, जाल्यार 2016-17चे 11,47,184 रुपया जातात। म्हणजे प्रमाण साधारण जवळ तितलेच। फाटल्या 2 वर्सांत मायनर मिनरल्सांतल्यान 6,46,12,494 रुपयाचो येणावळ एकठांय जाला। सरकारान अजून मेरेन सँड पॉलिसी केल्ली ना। सरकारा कडल्यान मॅन्युअल सँड एक्स्ट्रॅक्शनाक परमिटां दिल्यात। सध्या रेव काडपाक सिजनल बंदी आसा। जी पॉलिसी येतली तिच्या आधारार सरकार रेव काडपाची परमिटां दितलो। आयच्या दिसा मेरेन रेवेची फक्त 70 परमिटां चालू आसात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।